फाटल्या 4 दिसांपासून गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आयकर विभागाच्या छाप्यांत कोट्यांनी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता, भांगराच्यो वस्ती आणि हेर दस्तावेज सापडल्या खंय. सुमार 5 कंपन्यांचेर आयकर विभागान धाड घाल्ली. पाणोलेच्या जुरी व्हाईट सँड्स ग्रुपाच्या रिसॉर्टावेल्या छाप्यांत 6.82 कोटी रुपया सापडले, जाल्यार थिएच्या झिनो फार्मावेल्या छाप्यांत 1.50 कोटी रुपया सापडले. लोकसभा वेंचणूक जावपाचे आनी ह्याच्याच फाटभुंयेर फाटले 4 दीस जाले आयकर विभाग छापे मारीत आसा आणि हे छापे पूर्ण गोंयभर छापे चालू आसा. म्हणजे पणजी, तालिगांव, वेर्णा, दोनापावल, वार्कार, थिवे, दिवाडे आणि करंजळे हांगासर छापे घातलेले आसा. जवळपास 5 कंपनीचेर हे छापे पडल्या आणि हातूंतसून कोट्यावधीची कॅश, भांगरां, डॉक्युमेंट्स हे गावलेले आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार सध्या 2 कंपनीचे छापे जे कंप्लीट जाल्ले आसा. एक म्हणल्यार बाणावले हांगासर जुरी व्हाईट सँड्स ग्रुप हे रिसॉर्ट आसा आणि हेतूनसून जवळपास 6.82 कोटी म्हटल्यार जवळपास 7 कोटी रुपया, 7 कोटी कॅश आयकर विभागाच्या छाप्यान मेळिल्ले आसा. तशेंच थिवे हांगासर जे झिनो फार्मा आसा हेतून 1.5 कोटी कॅश गावलेले आसा आणि काय डॉक्युमेंट्स त्यांची गावलेले आसा. एक छापे जे आले फाटले 4 दीस आयकर विभाग जे छापे मारीत आसा आणि ह्या वेगवेगळ्या भागाचे जे छापे मारल्या हेतूनसून अजूनही काय कॅश, भांगरां किंवा डॉक्युमेंट्स फुडें येवपाची शक्यता आसा. सध्या 2 कंपनीचे छापे कंप्लीट जाल्ले आसा आणि ह्या 2 कंपनीच्या छाप्यांनी जर पयली कॅश मेळटा जवळपास 8.5 दोनूय कंपन्यांचे मेळून 8.5-9 कोटींची कॅश ही आमकां मेळ्ळी दिश्टी पडटा ह्या आयकर छाप्यात. गोमंतकाचेर विनायक सामंत, पणजी.